जीसीएच्या वन डे क्रिकेट सैमांतले आरोपी दयानंद नार्वेकार, विनोद फडके आणि रामा शंकरदास जीसीएच्या व्यवस्थापकीय समितीचेर आसत जाल्यार खेळा प्राधिकरणान जीसीएची मान्यताय रद्द करपाचो विचार करचो अशी शिफारस पेंडसे आयोगान अहवालांत केल्ली। आता फडके जीसीएचो नवो अध्यक्ष जाल्ल्यान सरकार आणि एसएजी हे शिफारसीचे कितें करतलो असो प्रश्न आयला। रोहन खंवटेन विधानसभेत पेंडसे आयोगाच्या शिफारसींचो प्रश्न काडिल्लो। हो अहवाल पर्रीकार सरकारान मानून घेतला। आता निवडून आयिल्ले फडकेचे कितें असो प्रश्न सगळ्यांक पडला। जीसीएच्या क्रिकेट तिकीट स्कॅमाचेर पेंडसे आयोगान 2003 वर्सा अहवाल दिल्लो। 2001 वर्सा हो आयोग नेमिल्लो। 2003 वर्सा तेन्ना पर्रीकार सरकारान ह्या आयोगाच्यो शिफारसी मानून घेतिल्ल्यो। उपरांत राणे सरकारान 2005 वर्सा हो आयोगाचो अहवाल न्हयकारलो। अंदू 23 मायाक ह्या सरकारान पेंडसे अहवाल परतून मानून घेतलो। ह्या अहवालांतल्यो कांय म्हत्वाच्यो शिफारसी पळयात। जीसीएचे तेन्नाचे व्यवस्थापकीय समिती वयले दयानंद नार्वेकार, विनोद फडके आणि शंकरदास हे पदाधिकारी समिती वयल्यान आणि संघटनेच्या व्यवहारांतल्यान भायर सरमेरेन गोंय खेळा प्राधिकरणान जीसीएची मान्यताय रद्द करपाचेर विचार करचो। नार्वेकार, फडके आणि शंकरदासाचो जीसीए कडच्यान संबंध पुराय तुटा मेरेन गोंय खेळा प्राधिकरणान जीसीएक मॅची खातीर फातोड्डेचो नेहरू स्टेडियम दिवचो न्हय। पेंडसे आयोगाचो हो अहवाल पर्रीकार सरकारान नव्यान मानून घेतिल्ल्यान विनोद फडकेच्या जीसीए वयल्या फुडाराचो परत प्रस्न उपरासला। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया। धनगर समाजाक ओबीसीत अत्यंत मागास असो उपदर्जो दिवन तांकां अनुसूचित जमातींच्यो सगळ्यो सुविधा दिवपाचो सरकार यत्न करतलो। मात ते खातीर सर्वोच्च न्यायालयाचे हे पयलींचे आदेश तपासून पळोवचे पडटले अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान म्हळां। धनगर जमातीक अनुसूचित जमातीच्या वळेरेंत घालतले जाल्यार केंद्रान संविधानीक दुरुस्ती करची पडटली आनी खंयचोच केंद्र सरकार सध्या त्या गजालीक हात घालतलो अशें दिसना अशेंय पर्रीकारान सांगलें। धनगराक शिक्षणीक आरक्षण दिवचें म्हण प्रतापसिंग राणेन प्रश्न काडिल्लो। हाचेर सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्ली व्हरचें म्हण बाबून मागलें। Whether the government will consider to pass on all the benefits given to the tribals of the Dhangar community. धनगर कम्युनिटीक जो स्टेटस दिवपाचो आसा, आतां आमचे माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगले की हो कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट जावपाक जाय, जो 2003 जाल्लो। येत्या काळा भितर जितले म्हणून गवळी समाजाक हांवें पयलीं उलयल्लो, जितले म्हणून दिवपाक मेळटा ते दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। पूण तातूंत भितर ओबीसी भितर सुद्दां आमकां जर जशें महाराष्ट्रा ओबीसी आसा खरी, पूण ते एनटी म्हणून डिक्लेअर केल्या, नॉमॅटिक ट्रायब दिल्या आनी ताका 4% रिजर्वेशन आसा। हांगा तुमी तशें ओबीसी भितरच मोस्ट बॅकवर्ड ट्रायब करतले काय कितें? तो फक्त प्रश्न विचारता तो ओबीसी कम्युनिटीन एक्स्ट्रीमली बॅकवर्ड करून येता काय कितें, which we have said we will definitely look into the legal aspect of it. But does it mean that we are leaving the issue of including them in the STs? Why give NT status to them when they clear cut have a claim on ST? 63 वर्षाच्या देशाच्या इतिहासात केवळ अटल बिहारी वाजपेयीनूच करेज केलें हे लिस्ट ओपन करपाचें, हे पयलीं लक्षात घे। There is only one amendment to the Constitution of India, only once so far in 63 years. It has not happened earlier, it has not happened afterwards, and I do not think any government will have that courage of opening that list, because the moment the list is open, तुमचे गोयची एकूच आसा, बाकीच्या सबंध राज्यांनी जवळजवळ 250 ते 300 कम्युनिटींची लिस्टां लायन लावन उबे आहा। परत करतलो जर तूं जाल्यार इट इज नॉट अ इजी टास्क। इवन इफ यू प्रूव that they belong to tribes, it has to be included in the schedule of the constitution. ताका घटनेची दुरुस्ती करची पडटा, घटनात्मक। त्यामुळे it is a very long and tedious task. Let me be frank. सरकारी शाळांचे इमारती खातीर सरकारा कडच्यान मेळटा ते भाडें थारावपा खातीर सरकार धोरण थारायतलो। कांय सरकारी शाळा भाड्याच्या घरांनी चलतात, तांकां स्वताची इमारत ना। अशा इमारतींचे पीडब्ल्यूडी भाडें थारायतले आनी सरकार दिता ते भाडें उणें आसल्यार ते भाडें वाडयतले अशें शिक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगलां। सांताक्रुजांतल्या एका शाळेच्या इमारतीचे परिस्थितीचो बाबुशान प्रश्न काडिल्लो। शाळांच्यो इमारती आनी मुळाव्या सुविधांचे सगळे प्रश्न सरकार वर्सां भितर जाग्यार घालतलो अशें मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयलां। How 4 classes can be conducted in two rooms at the same time? Because this is a magic education department has been doing for a very long time. When I became chief minister last time, I went to Chimbel.
थंय एका शाळेन गेलो जाल्यार तातूंत 4 वेगवेगळी हे आसा लँग्वेज म्हणजे मिडियम उर्दू तेलुगू कन्नड कोंकणी आनी कितें तरी 5 आहा रूम 2च आनी 4थी पर्यंत 2 रुमान 5 मिडियमाचे 4 म्हणजे 20 जाले क्लासी कशें करता ते हांवूच नकळो ह्यो मॅजीक ते कशें करता ते हांव सांगपाक नको पण हांव इतलेंच सांगूंक शकता की इट इज नॉट करेक्ट हांवें सांगलां की हे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चराचे आमी कंप्लीट एनालिसीस करता आनी शक्यतो मार्च भितर जाग्यार घालता ना जाल्यार चडूच जाल्यार फुडल्या वर्साच्या जून जुलय पर्यंत ह्यो गजाली जाग्यार घालून घेता वी वील पुट अप अन मासिव एक्सरसाइज ऑन इट वन टाइम वी वील फिनिश अप द इशू आय थिंक यू वॉट यू से इज रायट ज्या जाग्यार प्रायव्हेट हावजान आसा आनी मालकाक काय हे ना प्रॉब्लेम ना त्या जाग्यार म्हाका दिसता ती हालोवपाची कांयच आवश्यकता ना इट्स एन अरेंजमेंट बिटवीन टेनंट एंड गव्हर्नमेंट इज अ टेनंट आमच्या बिल्डिंगेनी किंवा आमच्या हातून हालोवंक शकता जर अशी केसीस आसत जाल्यार दे शूड रिप्रेझेंट टू द गव्हर्नमेंट रेंट ऑल्सो इज व्हेरी लो the rent also is very low what the government pays actually to these houses so there are two things I will do we will pay them if a particular person applies we will ask PWD to assess the rent see I cannot increase the rent beyond PWD assessed rent let me be frank there is what is called as codal formalities and other thing if PWD assesses the rent of a particular building and if the actual rent is lesser than that government will take a policy decision to give them the PWD rent. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.